तर आमी कशे भशेन भितरल्यान ताका आजीर जाता कित्याक ताचे वरवीं आमी सगळीं जाणां घडोवन आयिल्लीं आसा तो आमचे भितर आसा आनी बावतिस्मा वरवीं तो आमचे भितर जियेता तर भितरल्यान आमी ताका आजीर जावंक जाय पाठ करूंक फावना पाठ आमी कशी कोत्ता जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता ताका विसरता आनी हांव कोत्ता म्हणटा हे भशेन तर आमी जिवीत आमचें जियेत जाल्यार मागीर आमी स्वतान जियेना कित्याक जेजूच जावन आसा उजवाड सोत आनी तो आमकां आमची चिंतना आमची भावना कितें आसा ती ताका दिली म्हणटच तो ती सगळीं बदलता आनी ती आपल्या उजवाडान सोतान आनी ताचे शक्तीन कृपेन आमी दुसऱ्यांक बरेपण करता तर भाग्यवंत फ्रांसीसच्या वेऱ्यान हेंच ओळखून घेतलें आपल्या जिवितान आनी ते मेरेन सावन तो आपल्यापणांत न्हय पूण जेजूच्या जिवितान जियेतालो आनी हांगसर कितें सांगलां तो सदांच मागण्यांत आनी दोणमणीन आपलें जिवीत सादतालो म्हणजे उपवासान उपास कसले आसलेले उपास कितें म्हणजे हिचीच वस्त आमकां आपल्या ताब्यांत करून ताचे गुलामपणान आमी जियेना दोरात म्हणा आमी जेवणाचो उपवास करता न्हय जेवण आमकां जायच त्या त्या वेळार आमकां मेळना जाल्यार आमी सारकी कासावीस जाता पूण हें कितें जाता तें आमकां कंट्रोल करता त्या त्या वेळार जायत नाजाल्यार आमी सारकी रागार जाता कितें कितें करूंक लागता म्हणजे आमी तांचे गुलाम जालेले आसा ना उपवास केलो म्हणटच ह्या गुलामपणांतली आमी भायर सरता आनी आमकां जाय पळय तशें आमच्यान मागीर जेवंक जाता